The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gari sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ GSB विवर्सांका नमस्कार. GSB समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडियाच्या अनेक एपिसोडाक तुम पूरे जनके मोगान स्वागत. आमगलोटू आयचे संचिकेंतू वाशित असले जजेस श्री राघवेंद्र मल्लिमाम तुमका हांव मोगान स्वागत करतास. श्री शंकर शेणेमाम तुमकाय मोगान स्वागत करतास. आमगे लोटाशी तसेल महानिर्णायक श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकाय मोगान स्वागत करतस. आमगे लोटू म्युझिशियन्स आले एक टीम वयस तांतू भितरी तबलार आमगे लोटासाची श्री अभिजित शेणै हांका मोगान स्वागत करतस. अनेक तबलार आमगे लोटासाची श्री राघवेंद्र रंगदोळ हांकाय मोगान स्वागत करतस. ताळेरी आमगे लोटासाची रामनाथ किणी हांकाय मोगान स्वागत करतस. फ्लूटारी आमगे लोटसाची लोकेश संपिगे हांका मोगान स्वागत करतस. कीबोर्डारी आमगे लोटसाची दीपक बेंगळूरू हनी हांकाय मोगान स्वागत करतस. आयची संचिके प्रारंभ करच्याक तुमगेल मुखारी आत कंटेस्टंट आपयतस भव्या पै. तुम्ही खंयची पद म्हणचे आसात? ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ. ओके, ऑल द बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಇತ್ತ ಬಾರೆಂದು ಯಮ ಭಟರು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ, ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಇತ್ತ ಬಾರೆಂದು ಯಮ ಭಟರು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ, ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ.
आम्ही जजेस आला निमगे तुमगे परफॉर्मन्स कशी आली म्हणून सांगू नो मलिमाम हांगेल परफॉर्मन्स तुमकां कशी दिसलं भारी लायक सांगला धन्यवाद मॅम क्लासिकल शिकल्या दिसता की शिकता असं शिकल्या क्लासिकल शिकल्या ज्युनियर जाल्ले मागीर कंटिन्यू करू जाय न्ही वय वय सांगताना कळता भारी चंद जावन सांगला भव्य जावन आशिल्ले धन्यवाद अनेक भव्य जावन संगीत असो ಯಾರು ಬರುವರು ಹಿಂದೆ ಲಾಯಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ करता राब कीर्ती तुगल मागशी येता धन्यवाद देव बरें करो धन्यवाद मलिमाम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमकां कसं सांगता मा कसं सांगचे हांवें सांग गतना गोत ना हांवें दी बेस्ट थँक्यू मॅम दी बेस्ट दी बेस्ट दी बेस्ट नो वर्ड्स तुका आतां कितले वर्स म्हूण हांव निमगेना चेले चेडवां निमगून जे म्हणटात बहुशः तूं जन्म येवचे 15-20 वर्सां फुडेंच हांवें हें ट्यून केलां 1983 म्हळ्यार 40 वर्सां फुडें ट्यून करून म्हणलें तसलें पद हांव लहरी कंपनी खातीर एक नमन्याचें स्वगत हें पद स्वगत म्हळ्यार कळना तुका स्वगत म्हळ्यार कसो ಗೊತ್ತು ना मक्का हांवें सांगचें ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ म्हणू मक्का हांव सांगचें मेगेल आत्मा सांगची पुरंदरदासान सांगची कोणय येनाप ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार आध्यात्मीक विचारू मना येतना दिसता हें कसलें म्हाका हें हाजे अशें कसलें म्हाका ताजे अशें कसलें दुड्डू जावका नाका तें नाका हें नाका हें जावका तें जावका आस्ती करका हें पुरा मना येतना खंय की एक भित्त वयले आध्यात्मीक जल्लल विचारू मना तूं जागृत जात पळय मना एक जागृत जाता तेन्ना मना दिसता हो हें पुरा कसलेंय मेगेलो मागशी येना हें कसलेंय येना हावस येना बप्पूस येना आस्ती केलेलें क्षितिमान्य ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ येवची कोणे हनुमंत येता हनुमंतू म्हूण कसलें सांगला पुरंदरदासान प्रती एक जिवात्माल भितरी ताणें आसून जिवंत आसचें म्हणके करची ताण जाल्या मितीन तो तुगेलो तो केन्ना येता तूं आतां पळय खंयचेय एक आमगेले मठाचे स्वाम्याल बृंदावना वैरी हनुमंत आसता कित्याक म्हळ्यार हनुमंत आमकां परमात्माला वच्चाक आपूण व्हरची तसलो वाट दाखयल तसलो हनुमंत येता तशी जलमितीन विंगड कसलेंय येना म्हणलें एक व्हड तत्व हें पद आसा तशें जलमितीन तें फोकिश टच ताका आनी तें रागू यूज केलेलें ताजे खातीरच रिदम ताय तशें आतां कसं की भजन टेका घेवया ताका जाल्यार तें येना तेन्ना ते भाव येना आनी कसलें इन्नादरू ತಿಳಿದುಕೊಂಡು म्हळ्यार आनी पुणी मना सांगचें तसलें आनी पुणी कसं म्हूण आलोचन करून पुरंदर विठ्ठला लागीं हांव कसल चूक आसता रे माफी करून म्हाका रक्षण कर देवा कोणय विंगड येना ती तूं एकल्यान मात्र केन्नाय येवचें म्हणलें एक भाव आसा पळय अद्भुत जावन म्हणला तूं धन्यवाद म्हाका संतोष कसो म्हळ्यार 40 वर्स नंतर म्हगेली एक ट्यून जिवंत आसा नवें अनेक ध्वनीर आयकूं जाल न्हू म्हाका म्हगेले ट्यून अनेक ध्वनीरी आनी वेरी इफेक्टीव आनी परफेक्ट हांव कसो केला तेची तूं म्हणलेलो आस पळय तुका एक नमस्कार मा म्हगेले कितें धन्यवाद देव बरें कर मा अशी चंद करून प्रॅक्टीस करी कितें देव बरें कर मस्त धन्यवाद नायक मा थँक्यू आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट कीर्ती कामत शणै खंयच पद म्हणटा सच ಆವಾಜಿ ನೀನು ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ओके ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಕೋ
ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ಬಾಲ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ಯಮನ ದೂತರು ಬಂದು ಅಜಮಿಳ ನೆನೆವಾಗ ಯಮನ ದೂತರು ಬಂದು ಅಜಮಿಳ ನೆನೆವಾಗ ಯಮನ ದೂತರು ಬಂದು ಅಜಮಿಳ ನೆನೆವಾಗ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ಹಸುಳೆ ಧ್ರುವರಾಯ ಅಡವಿಗೆ ಪೋಪಾಗ ಹಸುಳೆ ಧ್ರುವರಾಯ ಅಡವಿಗೆ ಪೋಪಾಗ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ಹಸುಳೆ ಧ್ರುವರಾಯ ಅಡವಿಗೆ ಪೋಪಾಗ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ಕಾಣೆನೋ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ಕಾಣೆನೋ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ಕಾಣೆನೋ ಬನ್ನವ ಹಿಮಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ಧನ್ಯವಾದ तुमगे परफॉर्मन्स कशी जाली म्हणून आमगेले जजेस आला निमगुया शणे माम हांगेले परफॉर्मन्स कशी जाला लायकून म्हणला तू माझी ಧನ್ಯವಾದ हा खंयची रागार असे ಬೃಂದಾವನಿ ಸಾರಂಗ್ वृंदावन सर तू शिकल्या की ವೈ ವೈ हा कोणाला ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ओहो कर्नाटक ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ मुडमडी तायंग अच्छा एक पिच्च जेव्हा पिच्च जेव्हा ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಡ್ केला ರೀ ಅನೇಕ लायक ऐक पडता की ಮುಂದೆ पडता डाऊन आर वॉइस चिके कम हे आशिल्लें डाऊन आशिल्लें ओके सर होय आणि स्थायी अंतर संचारी अभोगी म्हणून चार अंग असतात आता चढता ते स्थायी आणि अंतर ಅಂತ ಮಾತ್ರ असतं ते अंतर संचारी अभोगी म्हणून असतं पळा तज्जेक लिमिटेशन्स असतात सहदकून पाहताय मात्र पादकून सहताय मात्र मागीर सादकून सर्जिताय मात्र मागीर सर्जा वयर दकून खंयताय वचयत म्हण अशी एक लिमिटेशन्स आसता हें आतां चाल तितून ना आसता जाल्यार फुल्ली क्रोम पुरंदरदासा चरण ಅಂತ तीन चरण आसता ಪೂರ ಚರಣ तूं एकूल मेलता तें ಸ್ವಲ್ಪ चेंज केलें जाल्यार आनीक लायक जाता तशें म्हगेलो अभिप्राय बट तुगेलो वॉयस क्वॉलिटी बॉडी लँग्वेज इन्वॉल्वमेंट वेरी इम्पॉर्टंट दास साहित्य तो मुख्य जावन आसूच कसं म्हळ्यार ताजें प्रेझेंटेशन तें इन्वॉल्वमेंट तो राग आनी तें साहित्य हें आनीक तूं इम्प्रूव करता आनीक फ्युचर्स लायक वॉयसस चंदूकून शीक देवा लायक फ्युचर असतो का बेस्ट ऑफ गुड लक थँक्यू जाय
मस्त धन्यवाद शणे मॅम. तशीची नायक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमकां? कीर्ती सुस्वागत फर्स्ट राउंडाक. धन्यवाद सर. फर्स्ट बॉला बाउंड्री मारची म्हणे कसं गोतस की तुका गोतस ना क्रिकेटात त्या लँग्वेज चंदमळा मात चंदमळा हे पद शंकरान सांगिल म्हणके तुका वयले रेंज जाव चड जातस की ना नवे ना ना म्हणजे ज्याला एक अर्ध पिच चड करून म्हणून हांवें एक ट्राय करूं हांवें एक दोन्हीचे टेम्पो ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट करी कसं लॅक म्हणून मागीर सांगता ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट जाव का टेम्पो. जी शार्प. तेज त्या तू सांगिल्ले टेम्पो जाले हांव एक टेम्पो दिता ताजेर म्हणा तुका ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जावचे पुरो बट स्टील 1 2 1 2 3 4 ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ಲೈ ತಣ್ತಸ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕಟ್ 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 ಅನೇಕ वेळा ಸ್ವಲ್ಪ टेम्पो हेची मेंटेन करका रिदम तांडू नजे रिदम साचे नाही आणि तू आहे दोघांनाही तांडू नजे 1 2 1 2 3 4 ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಕೋ इटल्याच्या मा इटल्याच्या कसल्या सांगेल गोतस की कसल्या असताल सांग पळया टेस्ट करतना हांव तुगेल सिंगींग ಫೀಲ್ ಚಡ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. फील कसं फील That देवा कसं सांगतास तू नाक तुगेल माका नाका, तुगेल ನೀನ್ नाव ಯಾಕೆ वय. ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೆ तूची नाक माका वय. तूची नाक माका Correct. कसं जाव का तुगेल नामस्मरण जाव का कसल्या तुगेल नामस्मरण जाव का तुगेल नामस्मरण केल्ली म्हणून ज्याला यमदूत लागी ना ती कोण येतात ती विष्णुदूत येतात काय कडेक कोण परमात्माला नामस्मरण करत पळय तक्का कडेक ताका आपोवन व्हरचे वेळार विष्णुदूत येतात ती ना म्हणून जाल्यार यमदूत येतात ती तशें जाल्यार मितीन तूं नातल्यार होड ना ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಏಕ್ असला पुरो तुगेलें नामस्मरण केदनाय कृष्णा कृष्णा नारायणा गोविंदा हेंच मुगेल ಒಟ್ಟು असलारी पुरो तूं नातलारी होड ना काय त्या नामस्मरणा ಒಟ್ಟು तो नातील आसतोय ना हें एक पुरंदरदासाले एक जाण मे म्हणटात बुद्धोन काय म्हणटा पळय तागेल नामस्मरणा भितर तो आस म्हणल वय नवे वय. तागेल नामस्मरणा भितर सम. म्हणतना तुगेल नामस्मरणा कितली शक्ती आसा म्हणून तें जेव का ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ म्हणटा त्या टेम्पोर म्हळ्यार त्या फील येता तूं स्लो म्हणली म्हणून जाल्यार ನೀನ್ ಯಾಕೋ म्हणतना कसं जाता म्हूण म्हळ्यार फील येना तें त्या फील येना ताजे बदला कसं दिसता म्हण म्हळ्यार तूं कसो लायक म्हाका म्हणल्यार म्हण तेज्या तें नाही हें फील हें फील फुल्ल ताका तूं नाका म्हाका वस्तू ताका तुगेलें नामस्मरण जाय म्हण ताजी खातीर सांगिल्लें येता खंयचेय पद सिलेक्ट करतना ताजे टेम्पो खंयचे म्हणटा म्हळ्यार साहित्य अर्थ करून घेवन हें साहित्य कसं सांगता हें साहित्याक हांव खंयचे टेम्पोर म्हळ्यार खंयची पिच्चार म्हळ्यार तूं आतां शंकरान सांगिल्लें म्हणके लोवर पिच म्हणली म्हणून जाल्यार हें गत्त मेळना वय. न्हय वे तुगेलें सिंगींग वॉज एक्सलंट फर्स्ट टायम म्हणटना ताजे खातीर हांव सांगिल्लें बाउंड्री मारला तूं फर्स्ट बॉलाक म्हण कळना हांव बाउंड्री म्हणून कसलें म्हणलें सिक्सर मारूं चान्स आसना वे त्या सिक्सर कशी मारी येता म्हण हांव तुका तुम्ही सांगिल्लें सांगिल्लें. वय वे तशें मिथून चांग गेला मा देव बरें करो. धन्यवाद धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू. थँक्यू. आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट विद्या प्रभू. खंयचे पद म्हणचे आसा तुमी? जगदोद्धारणा सांगते. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जगदोद्धारणा आडिसिदळे शोधा जगदोद्धारणा आडिसिदळे शोधा जगदोद्धारणा आडिसिदळे शोधा जगदोद्धारणा
मलिमाम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमकां? विद्या क्लासिकल जो शिकतास की हां क्लासिकल शिकतास. नाही जाल्यार जनरली म्हळ्यार इतली डैरिंग आसा का ह्या पदां सांगच्या ते म्हळ्यार आनी तो स्कोप सुमार आसा आनी ते ठराव केलो पटी आसता पळय इतले स्ट्रॉंग आसा का की आनी तूं तुगेले इतल्याक बारीक लायक करून सांगला थँक्यू. कळलं हांवें आनी काही आनी तूं काही गोत तशें पुरो इम्प्रुवमेंट सुमार सकट करूं जाता म्हणून नवे वय व्हेरी नायस देव बरें करो. थँक्यू. धन्यवाद मलिमाम. नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसलें? विद्या चंद म्हणला तू थँक्यू. क्लासिकल स्टुडंट न्ही हांवें वय कोणाला शिकतास? एम.व्ही. नटराज म्हणून शिकतास संगीत. ओके खंयची गांवां तू? कोप्पा म्हणून हरिहरपुरा. कोप्पा. ओके 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 शृंगेरी लागीं. हां शृंगेरी. हां चंदमळा चंदमळा. थँक्यू. हें ट्यून कोण केलेलें गोतस किमा तुका? ना नवे राजयंगार म्हण विद्वान राजयंगार म्हण ताणें केल्लें ट्यून हें कितली जनप्रिय जाली पळय ट्यून ताणें केल्लेलें. कांय एक 60 इयर्स 70 इयर्स जावन आसतलें हें ट्यून करून. ताजी मागीर अत्यंत जनप्रिय केलेलें सुबलक्ष्मी मागीर बालमुरळी कृष्णा मागीर पुरा जनान म्हणला जाल्यार प्रथम हें ट्यून करून म्हळ्यार तसं राजयंगार. आनी हें खंयची देवाल वयरस गोतस की तुका खंयची गांवां तूं पुरंदरदासान केन्ना रचन केल्लें कसलें माहिती तुमगेले गुरुंजाव सांगिल्स की ना गोत ना. पद शिकयल मात्र वे. ओके नो प्रॉब्लेम ताजे खातीर न्हय त्या माही त्या दिवचे खातीर सांगतास तुका. बेंगळुरातून एक 70 किलोमीटर दूर मळ्ळूर म्हणलें एक गांव आसा. मळ्ळूर चन्नपटना मस्त लागीत चन्नपटनातून 5-6 किलोमीटर तितलेची चन्नपटना मळ्ळूर म्हणाले थंय एक देवस्थान आसा. त्या देवस्थानात कृष्णाल मुर्ती आसा. कृष्णाल मुर्ती कशी आसा म्हूण म्हळ्यार घोड करची कृष्ण घोड म्हूण म्हळ्यार चिरडून घोड करता पळय अंबेगालू अंबेगालिक्कुव कृष्ण अंबेगालिन कृष्ण. त्या कृष्णाक पुरंदरदासान त्या देवस्थानान परमात्माक पळयतना अंबेगालो चेरडू नवे त्या चेरडाक हिणें कोणें यशोदेन कशी खेळयला म्हणलेले विचारान तूं पद माये. मळ्ळूर म्हळ्यार उडगास दवरून घे इथं म्हळ्यार तूं शास्त्रीय संगीत तूं शिकता जाल्यार मितेन मुखार सून तुका कोणाय निमगेल म्हणून जाल्यार तूं हें संगीत. ಅಂಬೆಗಾಲಿ ಒಕ್ಕುವ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯಶೋದೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ म्हणून सांगेत नाही वे. आणि त्या कृष्णाला त्या मूर्तीकच एक नाव आस अप्रमेय म्हणून पद आहेत नवे. अप्रमेयನ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋದೆ. कोण अप्रमेय तो मळ्ळूर आशिल तसले कृष्णाल त्या मूर्तीचे त्या पोस्चर कसं आस पळय ताका अप्रमेय म्हणून म्हणतात. अप्रमेय परमात्मा तो ताका थंय अप्रमेयन ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ म्हणून सांगतात. तसल कृष्णा वैरी अद्भुत जलले कंपोजिंग चंदमळातू जलारी अनेकही ಸ್ವಲ್ಪ फील अनेकही ಸ್ವಲ್ಪ दिवच्या जास्त आशिल्ले अनेकही दिवच्या जास्त म्हाका इताका म्हणून म्हळ्यार आतां तूं ट्यून आनी परफेक्ट म्हणला करेक्ट जाल्यार हाजी ओटू अनेकही ते भाव कृष्णाक यशोदेन कशी खेळयले आतां पळय जगत्यारी पुरा हांव सुनलेकची कसं म्हणून म्हळ्यार कृष्णू तिगेल चेडू कृष्णा म्हणके दिसता म्हणून वय वय पुरा जन सांगता मगेल चेरडाक खंयचे एक ड्रेस केला कृष्णा म्हणके हे दिसता म्हणटा ती वय वय जाल्यार यशोदेक कृष्णू पूत वय वय जाल्यार तो परमात्मा नाही वय ती परमात्माकाची पूत म्हूण लेखता बाकीच्यान पुरा पूत ताकाची परमात्मा म्हूण लेखता आसा ती तितले व्यत्यास नाही वय वय की नाही पळय आमी ते आलोचन करता वय ना अद्भुत जालेलें एक साहित्य आनी तूं शब्द पुरा समजी परफेक्ट सिंग केला कसलय दोष ना म्हणलेल्यान तूं साहित्यान तुज्या आनी ಸ್ವಲ್ಪ भावना त्या कृष्णाक यशोदेन कशी खेळयले म्हळ्यार विशयान तूं ಸ್ವಲ್ಪ ते अवसुल्यानी चेरडाले प्रिती लेवलाचे एक भावने दिवचे साध्य आसल्यार आनीकय चंद जाता मा तूं म्हणलें चंद जाला भारी चंद जाला आनीकय चंद करूं जाता म्हणून इता म्हळ्यार आमगेल डेवलपमेंटाक केन्नाय जाय जाल्यार स्पेस आसता
नेक्स्ट म्हणत तू आनी काही इम्प्रूव करून म्हणया ती म्हणा तुका ते पद खंयचे केदन बरयल्या पुरा कळ्ळी तुका न्ही माय त्या तुगेले वयर इन्फ्लुयन्स करता बरें जावं मा देव देव बरें करता थँक्यू मस्त धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू आमगे मुखार येता तशे नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रज्वल पै प्रज्वल खंयचे पद मनचे आसा तुमी ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್ನುತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರ ಪ್ರಸನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರಾರೋ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರಾರೋ ಸನ್ನುತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರ ಪ್ರಸನ್ನ ಸನ್ನುತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರ ಪ್ರಸನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ವೇದ ಸನ್ನುತ ಪದ ಸರ್ವೇಶ ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಮೋಹ ಪಾಶ ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಮೋಹ ಪಾಶ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರಾರೋ ಸನ್ನುತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರ ಪ್ರಸನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ರಕ್ಷಕ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ನಾರದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ಗೋರೆ ಭಕ್ತರ ಪರಿಪಾಲ ಗೋರೆ ಭಕ್ತರ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ಶ್ರೀರಮಣ ಕರುಣಾಕರ ದೇವ ತೀರದ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಕುತಿ ಬೀರೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರಾರೋ ಸನ್ನುತ ಸನ್ಮಾರ್ಗ
देवा ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಆಮಿ ಶಣೆ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ प्रज्वल नमस्कार तू कशी देख पडता तू म्हणाला लाईक द्यायला दिसतं लायक देणार दिसतो बा हां लायक म्हणा देवा तू कसं सांगूस बा तुका खंय तुका पण तशी दीपून लोकेशान अभिजितान पुरो तुका कॉपरेट करून सपोर्ट करून घेऊन चंपली तुका कळना तू लायक म्हणला तुगेल्या पशी लायक करून तांणी कॉपरेट करून तुका खंय एकाड तेकाड वचन तशी गट्टी तर तू कापून घेऊन चंपली त्या पद्दत कळना युजली असल एक वेदिकंतू तू कोणी एक पार्टिसिपेट करून ते एक स्टेजार विंगड संगीतकारार ಒಟ್ಟು ಮುಂಚೆಸ್ ಪಳ ते एक भारी हॉड एक आर्ट देवा तेंच एक हॉड आर्ट तूं ह्या वेदिकेर येवन म्हणलेल्यांची एक आर्ट तुका सो संगीत म्हणकुळ्ळे ताजे एक ताजे लिमिटेशन्स आसता कशें तूं इम्प्रूव करता म्हणसो तुका कळटा खंय चुकला म्हणसून खंयची रागार आसा हें देसरा आं खंयचे देसा हां देश राग रस ओके तूं आयकला न्हू तें राग वय आनी कितली इम्प्रुवमेंट कोर येता तें म्हणसून तूं गेले संतस्ते कितें आनीक तुवें म्हण तें प्रॅक्टीस करून आनीक लायक रितीन म्हणच्याक अवकाश मस्त आसा देवा तुका तूं लायक म्हणला तुवें कळ्ळें आनी साहित्य ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ದವರ್ಕ तूं आनीक पुण्यारी युजली ಕೆಲವು भजनां मंडळींत हांव आयकलां श्रीरमण करू ना करा देवा म्हणून अशी म्हणटा ती तूं त्या म्हण येत हाजी वय आनी अनेक कडेन ते वी लोला म्हणून कशें म्हणटा तुवें तें चिके साहित्य ಬಗ್ಗೆ चिके गमन दवरी तशी म्हण इम्प्रुवमेंट जेवचें भजन वय ते दास साहित्य परंपरा तशी आसता आनीक तूं म्हण का आनीक लायक कडेन म्हण आनीक लायक तुका उज्वल भविश्य आसा तुका लायक वायस आसा आनीक तूं इम्प्रूव करका म्हणून हांव सांगता मस्त धन्यवाद शणे माम नायक माम हंगेल परफॉर्मेन्स कशी दिसलं प्रज्वल नमस्कार चंदमळा भजनेचे एक माहोल म्हणतात भजन हे माहोल संगीता माहोल नाही भजन हे माहोल त्या एक हांग सृष्टी केलात भजन हे माहोल संगीताचे म्हण हांव सांगना भारी चंद जाला विथ तबलोकी आनी इन्स्ट्रुमेंट्स पुरा भारी चंद जावन आयले एक कसं म्हणारी शंकरान सांगितलं म्हणके नारद गान वी लोला देवचानाचे नारद गान विलोला ते एक शब्द आणि करिराज वरद अप्रमेय देवचानाज अप्रमेय तो नावच अप्रमेय करिराज वरद अप्रमेय ते अप्रमेय देवचानाजे एक मागीर सुरमुनी कसं जालें हृदय हृदय नाही हृदय हाक रवत असल विषय ಸ್ವಲ್ಪ पळोवका जात देवा ते पळयल्यार कांय तोंदर ना वरलेल कसले तोंदर ना आनी तूं हें विजय कुमार पाटीलान म्हणाला आयकलां बाय वय हां म्हाका कशें कळ्ळें पुरा तागेल संगती म्हणून ट्राय केलें आतां भजन न्ही म्हणटा तांकां फॉलो करूनच जे म्हण न्ही कसं करू का म्हणून म्हळ्यार तुका एक टिप्स दिता कसं म्हणून म्हळ्यार असल पुरा एक गायकांक गेले म्हणटना आमी तांणी कसं पुरा संगती म्हणला त्या पुरा आमी म्हणूक ट्राय करूनच इताक ट्राय करूनच म्हळ्यार तांणी ताजी मागशी वर्स कटल्यान एक साधन करून आसता ते एक दीस भितर येना त्या तितले आपण म्हणता म्हणून प्रॅक्टीस करतना ते म्हणू गेले म्हणून जाल्यार तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार तंतय ಸ್ವಲ್ಪ भायर वचे विंगड स्टायल येवचे विंगड अन्य स्वरा लागून येवचे अशें पुरा जाता तेन्ना कसं करता म्हणा थंय पुरा प्लेन करून तुगेल स्टायल कसं आसा तूं भजन म्हणलें चंद जाला तुका वॉयस हा वेटयस गत्तयस वॉयस हा भारी चंद गत्तस तेन्ना ते केलो तांणी म्हणलें हॉट सिंगर्सान म्हणलें ते ಸ್ವಲ್ಪ तसल पुरा कसं संगती आसा पळय ते हरकत म्हणतात ताका हिंदुस्थानी म्युझिकात कर्नाटकात संगती म्हणतात ते हरकत ಸ್ವಲ್ಪ उणी करून तुगेल स्टायलार तुगेल वॉयस हा कसं धरता पण त्या प्रॅक्टीस केल्यार तूं आनी काही मच बेटर सिंगर जावेत म्हण आतां चंदना म्हण न्ही तशी न्ही तुला आयकोन म्हण येता आयचे म्हणलेले सकडाक आमकां खुशी जाला देव बरें करो मस्त धन्यवाद नायक माम आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट हेच प्रभात नायक
प्रभात कंचा पद मुंचा आसाची जगदोद्धारणा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जगदोद्धारणा मगनिंदु ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನಾ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನಾ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದ ಜಗದೋದ್ಧಾರನಾ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದ ಜಗದೋದ್ಧಾರನಾ.
ಮಾಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಜಗದೋ ಧಾರಣ प्रभात जजेस आला निमगे या कशी आलं म्हणून परफॉर्मन्स मल्ली माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका एच प्रभात नायक हा येस एच म्हळ्यार हिरियडका की हेब्री की एव्हरी ओ हेब्री भजना मंडळीन तास कितें वा तूं होय भारी लायक पळय एक एप्रिशिएट कर तुका हांव भजनेन तूं सांगचे स्टायलार काही विंगड जावन तूं सांगला शिकता रसो तूं शिकताशिलो शिकता शिलो म्हणूची तूं मस्त सकड तयार करून येईल दिसता हाजी जाल्यार तूं तयार केल्ले लेवल आतां हांगा हांगा तुका ते कसन म्हणटा ते डिलिव्हरी जायनाशा पुरो होय करेक्ट वय होय होय हा बस तुका तितलें कळल्यार पुरो कळ्ळें वे प्रभात एकदम तेंच्या लेवलार आसका तूं केन्ना आनी एब्रीच न्हय होय देव बरें करो धन्यवाद मल्ली माम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसल्या प्रभात प्रभात म्हणल्यार अर्थ कसो जालें सकाळी हां करेक्ट संगीता जिवनाचे सकाळी तुकात म्हळ्यार तूं आनी मस्त मुखार वचूका न्हय वे सूर्योदय जातरी मागीर सुर्यान आकाशा वयर 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 वच न्हय वे तशी तूं वयर वचूका हें पद तूं कशी शिकील देवा सिद्धार्थ बेळ म्हणत यूट्यूब कळता इताक म्हळ्यार ओरिजिनल ट्यून आनी तूं म्हणलें ट्युनाक राती फाल्लेस आतां जनरेशनाचे एक समस्या ते युट्यूबात कोण की प्रोग्रामा म्हूण आसता पळय त्या प्रोग्रामांत तांणी म्हणचेच न्हय ते तांगेल एक क्रिएटिविटी दाखोवचे खातीर तांणी म्हूण आसता ती ते आमी वपास ते रिप्रोड्यूस केल्यार ते क्रिएटिविटी रिप्रोडक्शन जायना देवा क्रिएटिविटी आसा पळय ते रिप्रोडक्शन केल्ली म्हण जाल्यार आर्टिफिशियल आयक येता इता म्हण म्हळ्यार तूं सेकंड चरण म्हणलें आसा पळय ते ओरिजिनल ट्यून हातूंत मस्त भायर आसा मस्त भायर आसा भायर वचूनच वे म्हणून न्हय तूं विंगड म्हणत वे ओके बट ते डेफिनेट जाल्यार एक नोट सारी करेक्ट जावन ते प्रयाण केल्यार तें समज येता अदरवायज कसं तुगेली इतली लायक आसा वॉयस रेंज तुका इतली लायक आसा भारी चंद रेंज आसा वय एक कसं एप्रिशिएट कर का म्हळ्यार हेच एपिसोडा तूं दोनीच तूं जगदोद्धारणा म्हणचे तूं दोनीच वय वय म्हाका एक खुशी कसं म्हणल्यार दोन वेरायटी आयकूं मेळ्ळें कसं म्हणल्यार एक ट्रेडिशन मेंटेन करून सिंग केलेलें एक नवी करूं गेलेलें त्या नवी करतना आमगेलें एक कसं म्हळ्यार नवें आनीकय परफेक्ट पक्का केल्लें म्हणून जाल्यार आनीकय बेटर जाता आशिल्लें म्हणून मात्र तूं म्हणलें चंद जायनी म्हणणें ते ओरिजिनल कंपोजरा तुकून मस्त डायवर्ट जाल्ले कडे कसं जाता म्हण म्हळ्यार ताणी केल्लें कसं तशें जाल्यार कश्ट पावन ताका आमी येदेची ताका कसं की तोंदर केला म्हणून जात न्हू त्या ओरिजिनलाक ऑफकोर्स तशें जाल्यार क्रिएटिविटी नाकवे आमी बेटर सिंग करचें नाकवे आस ताका एक स्कोप एक हें आसता एक इतिमिती आसता ताजे भितर खंडितय करूं तूं आतां सिद्धार्थ बळमणान प्रोग्रामा म्हळ्यार आयकलें न्हय वे म्हणटन ते तागेल क्रिएटिविटी ताणें केलेलें ताजे खातीर तूं म्हणलें तुका वॉयस लायक आसा तूं एक नमुन्याचें हान तूं मुखार वचूं ह्या पदा बग्याव हाजे फुडें सांगला तूं आयकून आसतलें की म्हण न्हय वे तशें जाल्यार मितेन आनी लास्ट तूं म्हणटना जगदोद्धारणा म्हूण कट केलें पळय ताजे पशी जगदोद्धारणा तूं कंप्लीट त्या लायन म्हूण ती खाय म्हण पळयात हें जगदोद्धारणा रेग्युलर म्हणचे म्हणके ती खाय म्हण जगदोद्धारणा हें बेटर न्हय वे हें कसं कृष्णा मोगान सांगेल म्हणके जाता एक जगदोद्धारणा ताका जोर करता आसा आमी ना न्हय
नाही वय की नाही डिफरन्स सांगेल एक शब्द आम्ही कशी त्या यूज करतात म्हणून मात्र तू एक सांगेल देवा इथं म्हणा तू फ्युचर लायकच देवा ताजी काही तिर तू मस्त असल पॉईंट्स पुरा तू हिंग कोणालाही शिकतो काय तो ना सिद्धार्थ बेळमणे इज वंडरफुल सिंगर मेगेले ट्यून्स मस्त म्हणत तो मस्त म्हणता मेगेले ट्यून्स सांगतो मेगेलागे सर ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಡ್ತೇನೆ विथ तागेल क्रिएटिव्हिटी येस दॅट इज एप्रिशिएबल त्या ताणे त्या पद हांव म्हणलें कसं असं त्या ऐकून ताजी वैरी तो कसं शास्त्रीय संगीत शिकील असं ताजी प्रयोग करतना ते वायट जायना तशी तू अनेकही शिकत आस का आणि नाही आता शिकतस ना 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 ओके कॉलेज वतास बाय कॉलेज जाल्लें जालें बाय ओके आता शिकतस म्हणजे जाल्यार आनी तू मागीर त्या क्रिएटिव्हिटी करू नका म्हणून सांगा ना हांव तुका फ्युचर लायक आसा रेंज सुपर बस येता मुखारशी येता देव बरें करो एक विषय हो, एक मिगेल एक या अनुभव सांगता ह्या पद्या विशयारी नायक मामान आमकां प्रोग्रामा वतानाची ह्याचे पद्य म्हणलें फुडलें आमकां एक हृदयान तूं डब 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 जेवचें सुरू करचें सो एक म्हणलें रेकॉर्डिंगा म्हणलें ऐकून हा अशी म्हणताल की म्हणून जाल्यार प्रोग्रामान तूं म्हणटाना विंगडची हा ह्या प्रोग्रामा अशी म्हणला न्हू हें म्हणटालो म्हणून 2-1 वरांनी अनेक प्रोग्रामा म्हणटाना अनेक विंगडची सो इतले आमकां ते यशोदेन चेडा केळेल्या बरें कितले केळेलां की तशी आमकां प्रोग्रामान तूं आयकून केळेत आशिल्लो लायक मग सो प्रति एक एपिसोडान तूं एक क्रिएटिविटी एक प्रोग्रामान तूं एक क्रिएटिविटी डेवलप जाता तें मस्त प्रोग्रामांत हांव तांगेलो वज्जितानच पळय म्हाका जालो अनुभव हाका म्हळ्यार पुरा नोट्स ताका जॉयन जाता इतले संकीर्ण रागार तें कंपोज जालां तें पद्य सो वज्जिताल्याक मात्र भारी कश्ट ते वज्जून अनुभव करता सो लायक एटेम्प्ट सांगता थँक्यू एक कसं म्हणा रे शंकराक कांय कष्ट ना ताणें कष्ट म्हणून सांगिल्लें नाही आमी त्या स्टेजारी आनंद घेवचे म्हणटा ताका संगीताचे आनंद कशी घेवचे तशी तू हे घेव का बरें जावं थँक्यू आयची एपिसोड मुक्ताय करचो तसो जाल्यार समय आयला सर आतां आमगेलो आशिल्लो तसो जजेसांक धन्यवाद सांगता समयो श्री राघवेंद्र मल्ली माम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर श्री शंकर शेणे माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आमगेलो आसता महानिर्णायक श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता आमगेलो टू म्युझिशियन्स वय आसाची हांकांय धन्यवाद सांगचे तसो समयो आमगेलो आसाची अभिजित शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर राघवेंद्र रंगदोळ हांणी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर ताळेरी आमगेलो आसाची रामनाथ किणी तुमकांय मस्त धन्यवाद फ्लुटारी आमगेलो आसाची लोकेश संपिगे तुमकांय मस्त धन्यवाद कीबोर्डारी आमगेलो आसाची दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता इतले वेळ आयचे एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हूण लागता असलेची अनेक एपिसोड घेवन तुमगेल मुखार येता म्हूण सांगताची आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता देव बरें करो म्हूण सांगताची पळयता रावपाची सेंच्युरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया धन्यवाद.